मयेच्या श्री माया केळबाई पंचायतन देवस्थानाची रेड्याची जात्रा परंपरेप्रमाण व्हडा उमेदीन मनयली। या जात्रे निमतान माशेलाची देवी देवतांची तरंगा न्हंयतल्यान मये गावात येतात। मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जात्रेक हजेरी लावन देवतांचे आशीर्वाद घेतले। पळयात काय भक्तिमय खेळ। 15 दिसा पयली माल्ल्याची जात्रा जाल्ल्यान रेड्याची जात्रा जावपाचो मार्ग सोपो जालो। मध्यान राती गांवकार वाड्यावयल्या श्री महामाय देवळा कडल्यान श्री केळबाई देवीची पेटिल्ले माल्ले तशेंच माशेलांतली तरंगा वाजयत गाजयत केळबाई वाड्याचेर आयली। उपरांत थंय एकवात धरिल्ल्या धोंडभक्त गणासयत पेटिल्ले माल्ले तकलेर घेवन अवसारी मोडात नाचत 5 फेरे मारतात। मध्यान राती सुरू जाल्ली ही जात्रा शुक्रारा फातोडेर सोंपली। सकाळी 10 तारीखपर्यंत दनपारपर्यंत जात्रा चालू असता। माशालाची तरंगा येता साधारण 7-8 टायमार। मागीर आमची म्होवाळी काडपाचें काम चालू असता। मागीर परत माशालाची तरंगा देवळा कडेन आमचे येता। असो कार्यक्रम रातभर चालू असता। 2-3च्या दरम्यान मागीर थंयच्यान सगळे आमचे माले पेड तरंगा सगळे हांगा केळबाई वाड्याचो वाटेर घेवन येता। आनी तेच्या उपरांत हांगा उजवाडास नृत्य करता मालेक आणि अशा तरेन आमची जात्रा मोठ्या प्रमाणात हजारो लोकांच्या साक्षीन संपन्न जाता। त्याच्या उपरांत सकाळी सगळे देवळान गेल्या उपरांत आपापल्या जाग्यार गेल्या उपरांत दिवसाचो जो कार्यक्रम आहा तो सुरू जाता आणि दुपारपर्यंत मग हे माशेलांतली जी तरंगा येयल्ली असता ती आपल्या परत देवळान वचपाक भायर सरता। सगळ्यांक गांवांतल्या लोकांक कॉल करता आणि प्रस्थान करता। धाकटी जात्रा जाल्यानंतर ही व्हडली जात्रा जिका रेड्याची जात्रा म्हटली वयता। म्हणजे पयलीं हांगा रेडो मारलो वयतालो आनी हो रेडो जो आसा हो जात्रे पयलीं 1 म्हयनो पयलीं हाडलो वयतालो आनी चोडणा गांवांत सोडलो वयता। तेच्या नंतर तो सरत मागीर जात्रे दिसा केळबाई वाड्यार पावतालो आनी मागीर तो तुजो बळी दितालो। ही जातली परंपरा आसा। तेच्या नंतर हांगासर माले जे आसा हे माले पेटले वयतात। पेट जी आसा पेट हांगासर येतली आनी सगळे धोंड गण जे आसा आनी सगळे चौगुले चौगुले म्हटल्यार मयेचे चौगुले, वांयगणचे चौगुले, शिरगांव, मुळगांव अशे सगळे चौगुले आसा। चौगुले हांगासर येतात आनी सगळे बरोबर हांगासर चौखामाचेर येवन केळबाई बरोबर नाचतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।